खंयच्याय बिझनस जर तुमचो सुरळीत चलतलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यान इम्पॉर्टंट. तोक्तूय आयले अशें कितें कितें आयलें तुमी म्हापशा तुमचें एस्टॅब्लिशमेंट आसा थंय अजुनूय अंडरग्रावंड केबलिंग जावना, सो ताजो तुमकां कितें इफेक्ट जाता काय कितें? म्हजो एक ल्हान बिझनस आसलो म्हापसा, म्हणजे एक धाकटें हॉटेल आशिल्लें आनी कितें जाता धाकटे एस्टॅब्लिशमेंट आहा तांकां जनरेटर परवडना बॅकअप, बीच व्हडले जे इंडस्ट्रीज बी आसता तांकां ते सहज शक्य आसता. सो ताणें जशें म्हणलें की तांचो प्रोसेस एफेक्ट जाता, आमचो प्रोसेस बंद पडटा अक्षरशः. म्हणजे सकाळी नाल्ल कातपा पासून आमचे सगळे हाल जाता, कित्याक आतां नाल्ल कातपूय आमी हेजेर करता मशिनार आनी वांटपूय आमचे मशिनार आसता. सो कडी कशी करपाची दनपारां, आनी एक धाकटें जेन्ना घरचें किचन एफेक्ट जाता सप्लाय केली तर जेन्ना 100 थाळी दिवपाच्यो आसता तेन्ना तो कितें आमच्या राकांत येता आसतलो तुमी इमॅजीन करूं शकता. तशेंच म्हजो शेजारी एक वेल्डिंग वर्कशॉपवालो आसलो, ताजी तशी सप्लाय केले ताजे मनीस बेकार बसताले. सो आमकां ते युजली एफेक्ट जाता, म्हणजे इट इज नॉट इजी टू एक्सप्रेस. आनी सगळे आमचे लॉजिस्टीक घालता. तशेंच आमचे जे हे फ्रिजान जे आमी दवरलेले आसता पेरिशेबल आयटम्स, आयस्क्रीम्स तशेंच बाकीचे गुड्स, ते आमकां स्ट्रेस येता बेश्टोच की ताजें कितें जातलें सप्लाय येवंक ना जाल्यार. सो इट इज लायक अ टिकींग टायम बॉम्ब. इफ सप्लाय येतली काय ना, मागीर आमी डिपार्टमेंटान धांव मारता आनी खंय मारता. सो आमची खूब हे आसा डिपार्टमेंटा कडेन कळकळीची विनंती, एटलीस्ट एक कमर्शियली जे झोन्स आसा सिटी मदले ते तेंच्यांनी सगळ्या लेवलार अंडरग्रावंड केबल करून सामकी 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाय दिवपाक तेंच्यांनी एफर्ट घेवचे. कित्याक बारीक युनिट्स आसा, देयर प्रॉब्लम्स आर टोटली डिफरंट.